गोंयचो नामनेचो चित्रकार वामन नावेलकर तांकां फावो तशी नामना गोंयांत केन्नाच मेळिना, पूण तांच्या 94व्या जयंती दिसा गोंयकारांक तांचे विशीं कितें दिसता तें आमी जाणून घेवया. वामनबाब नावेलकार किंवा वामन गणेश नावेलकार हे एक लेजेंडरी आर्टिस्ट गोंयचे. ताका हांव लिजंड म्हणटा. आनीक हांवें एकदां आर्टिकलान ताका भीष्म पितामह ऑफ आर्ट अशें म्हणिल्लें आसा. लक्ष्मण पै बरोबर तांकांय म्हणिल्लें आसा, कारण ते ओल्डेस्ट लिवींग आर्टिस्ट आशिल्ले जेन्ना ते जिते आशिल्ले तेन्ना. आनीक ताज्या भायर ते इंटेग्रिटी किंवा ऑनेस्टी किंवा डेडिकेशन जें भीष्म पितामहाक आमी म्हणटात तेंच सेम आशिल्लें. ह्या मुळे ताका हांवें भीष्म पितामह म्हणलां. आनी ताका लागता तें फिट जाता. ताजी पेंटींग स्टायलूय तशीच आशिल्ली, म्हणजे कंप्लिटली डेडिकेटेड. ताजें फेमस म्हणटा तें लायन वर्क इज टेकिंग अ लायन फॉर अ वॉक अशें पावल क्लेन म्हणिल्लें आसा. तें ताका फिट जातालें, कारण ताची जी पेंटिंगाची स्टायल आशिल्ली किंवा ड्रॉइंगाची स्टायल आशिल्ली ती कंटिन्युअस फ्लो ऑफ लायन्स. तुमी जर पळयलें जाल्यार कंटिन्युअस फ्लो ऑफ लायन्स करप वेरी डिफिकल्ट विदावट लिफ्टींग अ पेन. आनीक क्रिएटिविटी कंटिन्युअसली फ्लो जाताली, म्हणजे विदावट लिफ्टींग अ पेन करप हें इजी अशें म्हणत, पूण ताच्या भायर तातूंत इल्ल्यो स्टोरी आशिल्ल्यो आनी त्यो लार्जर वर्काचेर करतालो किंवा लार्जर स्पेसाचेर करतालो. हें एक ताजें खासियत. आनी तो लार्जर स्पेसाचेर करून एवरी इंडिविज्युअल स्पेस जो आशिल्लो तातूंत एक स्टोरी आशिल्ली. म्हणजे ह्या खातीर हांव ताका लिजंडरी म्हणटा. कारण ड्रॉइंग करप किंवा कंटिन्युअस फ्लो ऑफ लायन करप इज व्हेरी इजी, पण तातूंत भितर स्टोरी आनी ते स्टोरी भितर आनीक स्टोरी हें एक ताजें खासियत आशिल्ली. ताच्या भायर ताजे ब्रश स्ट्रोक्स हे बोल्ड आशिल्ले, कलर्स हे वायब्रंट आशिल्ले. म्हणजे ताजें जशें लायफ आशिल्लें तशें आशिल्लें. म्हणजे ताणें जरी लायफ आपल्या भितर तो एका स्टुडियोन कंटिन्युअसली काम करतालो, ताजे कडेन लोकांक चड मेळपाची ताका चड अशें इंट्रस्ट नाशिल्लो, पूण ताज्या भितर जी उमेद आशिल्ली, जी ताका ट्रबल जाल्लो, जो तो पुर्तुगालाक गेल्लो किंवा आफ्रिकेक गेल्लो, थंयच्यान जो ट्रबल जावन तो हांगा आयलो, हांगाय ताका बारीक पळोवपाक गेल्यार जी मान्यता जाय आशिल्ली ती मेळूना. आनी म्हाका दिसता त्या खातीर ताजी कलर्सांनी दिश्टी पडटाली, ताज्या लायन्सांनी दिश्टी पडटाली, आनी तो सेलेब्रेट करतालो लायफ आनी सेलेब्रेट करतालो स्टोरीज. ताजे रविंद्रनाथ टागोराची पेंटिंगां म्हणा किंवा ताजी गणपतीची पेंटिंगां म्हणा, ही गणपती नाचता असो दिसतालो. इट इज नॉट जस्ट ड्रॉइंग. ताज्या भायर जिजस क्रायस्टाचेर ताणें खूब पेंटिंगां केल्लीं आसा. हें सगळें जर आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता ताका खंय तरी जी मान्यता ताका मेळूंक जाय आशिल्ली, जो रिस्पेद ताका मेळूंक जाय आशिल्लो तो मेळूना. तो आतां तरी ताका मेळचो हो हेतू आसा. म्हजो काका वामना नावेलकर, ताजी फाल्यां 5 मे बर्थ एनिवर्सरी. ताका जग वळखतालें एज अ ग्रेट आर्टिस्ट, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट, पूण आमी ताका एज अ गूड ह्युमन बींग अशें वळखता, फॅमिली आनी फ्रेंड्स ताजे. बिकॉज तो ताज्या गांवान आसा पळय न्ही लोकांक, बिकॉज ही वॉज एज्युकेटेड, भायर शिकून आयलोलो तो पोर्चुगलाक, तो हेल्प करतालो लोकांक फॉर डिफरंट थिंग्स. तांकां कितें एप्लिकेशन करूंक जाय फॉर वेरियस थिंग्स, जावं गव्हर्मेंट जॉबा खातीर एप्लिकेशन, जावं तांकां फायनान्शियल कितें एसिस्टन्स कितें दिवपाक जाय पयशाच्या खातीर, तें सुद्दां करतालो. आनी एज एन आर्टिस्ट न्हय तो फार सुपिरियर, ही वॉज अहेड ऑफ हीज टायम्स म्हणटा तशें. तो एबस्ट्रॅक्ट पेंटिंग्स पळय आसता तातूंतय ताणें एक्सेल केल्लें. एट द सेम टायम ताजे लायन ड्रॉइंग्स आशिल्ले पळय तातूंत ताजी कला वॉज कमेंडेबल सारकी. एक पेन घेतालो तो आनी एका हातून तो फूल लायन ड्रॉइंग कंप्लीट करतालो विदावट लिफ्टींग हीज पेन. आनी ताजे पेंटिंगान पळयत जाल्यार देर इज लॉट ऑफ हार्डशीप, ताजे त्रास ताणें खूब भोगलेले ताज्या लायफान रायट फ्रॉम द चायल्डहूड. बिकॉज ही ताजे भाव आशिल्लो पळय, यंग एज ताजो भाव पिड्ड्यार जालो, सो तें ताका तकलेन आशिल्लें टील द लास्ट ब्रेथ. बिकॉज एट द एज ऑफ 92 वेन ही पास्ट मेलो पळय तो, तेन्ना ताणें म्हाका एक 15 दीस पयलीं सांगलेलें की
ताका याद येता म्हूण ताका तो भाव दिसता घरान, ताचो गणेश म्हणटा पळय तो, ताज्या नांवान तो सायन करतालो पूण तें ताका दिसतालें, तो भास जातालो ताका. सो ताका इतलें तें तो तातूंत इमोशनली इनवॉल्ड आशिल्लो त्या भावाच्या हातून मॅमरीजान. सो ताजे पेंटिंग्सान पळयत जाल्यार ताका खूब सफरींग पळय ताणें लायफान ताजें भोगलां. मोजांबीक आशिल्लो तो, थंय तो प्रिजनान घालो ताका, पयस सारकें जंगलान. तो म्हाका काणयो सांगप थंय कितें जाता पळय तें. मागीर हांगा सुद्दां पळयत जाल्यार ताका तशी इच्छा कांयच नाशिल्ली लायफान. तो सिंपल मनीस सारको, ताजो स्टुडियो पळयत ज्या जाग्यार तो पेंट करतालो, तो वयल्यान गळटालें उदक, थंय प्लास्टीक बांदतालो आमी. मागीर सारकें सिंपल, फॅन ना, लायट सारकी ना, थंय तो पेंटींग करप, सारकी ग्रेट वर्क्स ताजे पळय जाल्यार ते ल्हान हातून. जेन्ना पळय भायले लोक येताले ताका मेळपाक, ते सरप्रायज जाताले कंप्लिटली की बाबा तूं हांगा करता काय म्हूण स्टुडियो. आमी ताका आपयलेलें पणजे कर आनी खंय, तो ना म्हणटालो. आपल्याक जे पळय थॉट्स येता तकलेन, डिफरंट थॉट्स, आयडियाज येता पळय पेंटिंगाचे, ते हांगाच येता म्हणटालो, ह्याच घरान त्याच स्टुडियोन. तो आसत लोकांक कसोय दिसत म्हणटा तो, डटी आसूं कितें आसूं, पूण तातूंत ताका तें सारकें थंयच तो आपल्याची बरी कला डिस्प्ले करूंक शकतालो.